नमस्कार, भांगरभूंय डिजिटल टीम तुमकां दिता आयच्यो मुखेल खबऱ्यो. रेव्हरंड फादर मोहजिद्रुद्द आतायत हांची अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या अध्यक्षपदार एकमतान निवड जाल्या. परिशदेची बसका हालींच मडगांवां जाल्ली. सरकारान क श्रेणी कर्मचाऱ्यां खातीर लागू केल्ल्या स्वेच्छानिवृत्ती येवजणे खातीर अनुदानीत शिक्षण संस्थांतल्या कर्मचाऱ्यांक 3 म्हयन्यांची मुजत वाड दिल्या. हाका लागून अनुदानीत शिक्षण संस्थांतल्या कर्मचाऱ्यांक अर्ज करपा खातीर 14 डिसेंबर 2024 मेरेन मुजत मेळटली. हे विशींचो आदेश शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी जाहीर केला. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी बांदकाम अधिकारी आनी पुलिसांची बसका घेत पर्वरी इलेव्हेटेड कॉरिडॉरच्या कामाचो घेतलो नियाळ. येरादारी कोयडी उणी करपा सयत काम वेळात पुराय करपाचे बसकेत दिले आदेश. खोर्ले मळार ट्रक, मोटार आनी स्कूटरीचो अपघात, 4 जाण जखमी. बोरी पुलाची तपासणी करपा खातीर आयतारा 13 ऑक्टोबराक बोरी पूल सकाळी 6 ते 8 मेरेन येरादारी खातीर बंद आसतले. दिवचो पुलिसांनी 2 फावटी नोटीस दिवन लेगीत चौकशेक हजर रावंक नाशिल्ल्यान सुभाष वेलिंगकार हांचो अटकपूर्व जामीन अर्ज न्हयकारलो. पणजी सत्र न्यायालयाचे निरीक्षक.